on that existing That's why road we right now. have to construct the ramp portion there. Yeah, you do, because don't utilize in rainy season. Anytime any risk is possible. We have kept the alternative. So immediately Now, do these things I will immediately, discuss sir. the matter with the Higher Authority to open the existing road so that during this season, only during this Yes, season, exactly. it goes over. And we will allow certain things. It's the best way to Yeah. start that. May I know your name, sir? Your My name? name is Ashwini Gupta. Ashwini Gupta. Yeah. You are working for? You are the consultancy for the MVR. Okay. आम्ही आता एक्चुअली लकीली यांचे कन्सल्टन्सी एमवेरेचे एक लकीली हांगा आयिल्ले पळोवपाक. हांवें तांकां विचारलें बाबा कितें चल्लां. ना तो रोड 30 मिटर सुद्दां आमकां आशिल्लो म्हणून ताका लागून ती धाकटी म्हणजे बेंचीस करून नाजाल्यार व्हडलो हे करता आसले. हांवें म्हटलें 30 मिटर्स आसा आनी हायट जर तेची 35 अबाव आसा. हाव यू कन्स्ट्रक्टेड ह्यो ताका क्वेश्चन्स म्हाका केलो. हाव एमवीआर एज डन दीस ऑर PWD सरकारान कशें कितें केलें. सो म्हाका दिसता हे जाणून बुजून केलेलें आसा आनी हांवें हे टॅक्निकली गोश्ट इवन ऑथॉरिटीजा कडेन उलयलो PWD कडेन बाबा ही रिस्क आसा आयज ना फाल्यां हांगासर त्रास जातलो म्हणून. एक तर ह्यो हायवे आसा ह्यो कर्दनकार ठरलेलो आसा फ्रॉम पत्रादेवी टू दारगळ. हे आतां नवीन कर्दनकार आमकां आमच्या सरकारान ओपन करून दवरलेले आसा अशें म्हाका तरी दिसपाक लागलें. ते जाणून बुजून जेन्ना खबर आहा बेंचीस न करता ही वॉल तयार केली. रिस्क एनी टायम. आतांची गोष्ट जी आहे दिसाचे घडले रातचे घडलेले आनी कोणाच्या तकलेर पडलेले गाडयांचेर पडलेले कितें जातलें आसलें. कोण जबाबदार आसा. MVR जबाबदार आसा काय PWD जबाबदार आसा. ह्या टायमार म्हाका दिसता ह्यो इमिजिएटली रस्तो बंद करून दुसरो कितें अल्टरनेटीव रस्तो चालू करचो हे म्हजें सरकाराक आव्हान आसा. कारण रिस्क खूब महत्व हे अजून सुरू पावस जावंक ना. हांव सांगता म्हणजे इतलेंच कितें जाणा आज हे पडले पण आता ती ह्या पटपाच्या मार्गार आहा आनी इतका हायट आहा त्या हिशोबान ती पटपाच्या कोणाक धोको उद्भवतलो देव म्हणून हेंच्यांनी एक्शन घेवन सरकारान CMान एक्शन घेवन आतां ह्यो सेंटराचो प्रोजेक्ट आसलो तरी पण CMान एक्शन घेवन ताबडतोब एक्शन घेवंक जाय. इतकीच आमच्या किंवा हानी जावंक जाता. प्रत्येक फावटी आतां पावसाय तसो जास्त पडूंक ना. पावस पडूंक ना म्हणून ती इतकी जाली तर पावस पडल्या उपरांत कितकी उमळ जाल्या उपरांत कितकी पडटली हेच्या सरकारान विचार करता आनी CMान हेचो ताबडतोब एक्शन घेवपाची. म्हणजे आनी एक सांगपाचें आसा श्रीपाद भाऊन आतां जागे जावपाची गरज आसा. आतां नवीन टर्म तुमचो सुरू जालेलो आसा. सुरवात पत्रादेवीच्यान पयलीं करात. ह्या हायवेची जी दुर्दशा जाली आसा जी कर्दनकाळ आमकां जालेली आसा तेचेर कितें उपाय योजना. कारण ह्यो रोड ह्यो नॅशनल हायवे आसा. म्हाका दिसता श्रीपाद भाऊन जर मनार घेतले जाल्यार ही कामां खूब फास्ट जावंक शकतात हे म्हजें म्हणणें आसा. सो श्रीपाद भाऊ हांव सांगूंक सोदता ह्या पत्रकाराच्या वतीन की हेचेर येवन हे त्वरीत हे पळयात तुमी कितें आसा. जे कितें बांदकाम केलां एकदम ते एकदम बरोबर ना निकृश्ट दर्जाचे आसा. आनी आमचो रस्तो ह्यो कर्दनकाळ ठरलेलो आसा. आमच्या लोकांचे पेडणेकारांचे जीव सुरू वयतातच. सो ताका लागून कितें तरी उपाय योजना श्रीपाद भाऊन करचो हे तांकां आमचें आव्हान आसा आनी प्रार्थना आसा. गाडीवर पडले दगड पण वरनं गेले आणि पुरा डासाला गाडीवर बसला. तुम्ही आत होते? हां आम्ही 4 जण आहोत. म्हणजे असं कोणाला काय नाही कारण मोठा जो दगड पडला तो पुढं पडला आणि दुसरा मोठा दगड वरनं गेला गाडी. मोठा दगड होता तो मोठा मेन रस्त्यावर. आम्ही लेफ्ट साईडला आहे जिथं जी दिवार तुटली ना ती साईड वॉल आहे ती जिथे ढासळली तिथं साईडला असल्यामुळे ती थोडी ती अशी अडकून राहिली म्हणून वाचलो. मोठा दगड वरनं गेला. आम्ही राईट साईडला असतो तो पुरा दगड गाडीवर. तुम्ही कुठून सर? आम्ही दापोली.